आयतारा वेळसाव पाळी इजोरशी पंचायतीची ग्रामसभा जाली। दक्षिण गोंयांत सनबनाक विरोध तशेंच कोंकणी रोमी लिपीक हक्काचें स्थान मेळचें म्हूण वेळसाव पंचायतीन बसकेन एकमतान थाराव घेतला। RDX खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक। आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोरची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी अलॉंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे हितू सावथार नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच सेकंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपी ते आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज जाल्ले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेजेर फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज हे ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता। आज पयले सुवातेक पयली पावटी म्हाका आमच्या वेलसांव पाली चडशी विलेज पंचायतान आज ग्रामसभा आपयल्ली आनी ग्रामसभा इतली बरे भाशेन जाली, पिसफूल जाली आनी रेजोल्युशन जी आसली ती लोकांनी एक्सेप्ट केली आनी आज इतली बेगीन काबार जावपा म्हणजे एक कांय व्हडली डिस्कशन नासली, लोकांन कसले आर्ग्युमेंट करूं न्हय बट सगळी डिस्कशन एक्सेप्ट केली आनी तेच कारणाक लागून ही ग्रामसभा बेगीन काबार जावपाक लोकांक स्वेग दिलो आनी आमी म्हणटाय वेलसांव पाली विलेज पंचायताक इसोरशी की हे भाशेन युनायटेड तुमी तर रेजोल्युशन हाडली लोकां तर एकठांय करून बरे भाशेन मागिल्लें आनी कसलें ऑपोजिशन नासतना हें तर आमगे वेलसांव पाली विलेज पंचायत एक बरें नावस्तीक पंचायत जातलें अशें म्हाका दिसता। कितें रेजोल्युशन घेयलें सर आज पयलें रेजोल्युशन जें वेलसांव पाली इसोरशी पंचायतान सरपंच अलॉंग विथ डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हें सनबर्न जें सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका। आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला, कितले एक्सिडेंट जाले, कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा। सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केलां एप्रूव केला। सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसांव पाली इसोरशी पंचायतान सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून। आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जाला आनी हेका लागून ही दोन रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान बरी दिसली कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलें ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केली आनी हेका लागून आज आमची ग्रामसभा बेगीन काबार जाली, कोणाची भासाभास जास्ती जायनासतना।